म्हजें नांव रॉय आनी हांव गांवांत चिंचोणीचो. आतां 6 म्हयने पयलीं एक ग्रूप येयलो आमगेल्या शॉपाचेर, प्रत्येक शॉपाचेर गेले आनी सांगपा लागले आमी युनियन केला आनी सगल्यांनी रेट एकूच दवरपाची म्हूण. आनी आमी तेमकां कांय सांगोना, तें बोलले आमचो युनियन जाल म्हूण. सो ल्हव कळोन येयलें तेमी एक एसोसिएशन घड म्हूण, आनी एसोसिएशनाक तेमी 15 जाणां नांव दिलीं, एक प्रेजिडेंट, वायस प्रेजिडेंट असो. हांव कितें म्हणटा, आमकां कॉन्फिडन्सान घेयनासतना आमकां कोणाकूय कॉन्फिडन्सान तेमी गेले ना. आमकां ते मिटींग आपोवना, आमचे कडेन विचारूना बाबा आमी एसोसिएशन करता, आमचे रुल्स आसतले. आमचे कडेन कॉन्फिडन्स घेयनासतना तेमी हो एसोसिएशन घडून हाडलो. एसोसिएशन घडून हाडलो बरोबर आहा. उपरांत तेंपाक लागले कितें पयशे भरपा जाय, ते पयशे भरना जाल्यार 20 दिसां भितर 8 दिसां भितर पयशे भरना जाल्यार 20,000 भरपा पडले, नाजाल्यार आमी चिकन बंद करतले, गाडयो बंद करतले, धंदो बंद करतले, भरपूर धमकी दिवपा लागले. सो तेन्ना आमकां जेन्ना धमकी येवपाक लागल्यो, आमकां ते फोर्स करपा लागले, तेन्ना आमी एक कडक NGO म्हूण तेका आमी मेळपाक गेले बायतारा केरकाराक. आमी कितें करपाक शकता तें बोलावलें RTI म्हळ्यार तेंचे डॉक्युमेंट तुमी भायर काडा म्हूण. आनी जेन्ना डॉक्युमेंट भायर काडून जेन्ना आमी एडवोकेटाक मेळ्ळे, आमी ताराक मेळ्ळे, तेन्ना आमकां कळून येयलें हे जे तेंचे डॉक्युमेंट आहा ते डॉक्युमेंट तेंचे बरोबर ना म्हूण. आनी जेन्ना डॉक्युमेंट आमी काडले तेन्ना तांकां जेन्ना म्हायती मेळ्ळी आमी डॉक्युमेंटांचे भायर काडल्या म्हूण, तेन्ना तेमी बेगीन ग्रुपाचेर ती 10,000ची मॅसेज आसली ती तेंच्यांनी डिलीट मारली, पूण ती मॅसेज आमचे कडेन आहा. तांणी ग्रुपार डिलीट केल्या खरी, पूण ती मॅसेज आमचे कडेन आहा. आनी तेमी CMा कडेन रावन फोटो काडल्या, तेवूय तेमी डिलीट केले. तेमी कित्याक डिलीट केले? तुमचे जर सारके कायद्यान तुमी आहा जाल्यार तुमी डिलीट कित्याक केले? तुमकां ती भंय पडली, भिनात लागली? हें कितें नाटकां? तुमकां CM मेळूना, कोण मेळूना कांय खबर ना. तुमकां कोण मेळूना खबर ना, पूण ही तुमी मॅसेज कित्याक डिलीट केली? सो फुडलें कितें आहा तें आमचे ताराबाई तुमकां सांगतले. NGO कोणे केलं एसोसिएशन? पळय कोण तरी एकटो फुडें भायर एसोसिएशन म्हणल्यार ताचो प्रेजिडेंट आतां प्रिस्को म्हूण आसा, आनी वायस प्रेजिडेंट तेंचो कोण शाहरुख शेख मंसुरी मा, हो एक गोंयकार पासून न्हू. हो वायस प्रेजिडेंट जावंक शकता गोंयच्या धंदेकारांचो, गोंयच्या पोल्ट्री एसोसिएशनाचो. आनी आमकां कडेन विचारा मरे, एसोसिएट करता तुमचे ग्रिव्हन्स कितें आहा, तुमकां कितें प्रॉब्लम आहा कितें विचारा मरे. तुमी मेळून 15 जाण एसोसिएट करता आनी आमकां तुमी आतां कॉन्फिडन्सान घेता. खंयच्या कडे हे मार्ग? हे मडगांव. आनी ते म्हणटा ऑल गोवा एसोसिएशन, पूण तांचे हे 15 जाण पड आहा एसोसिएशनाक, ते सगळे मडगोंयचे. ऑल गोवा म्हणले म्हापशेचे भुरगे आसूंक जाल्ले, तितून वास्कोचे भुरगे आसूंक जाल्ले, पणजेचे आसूं जाल्ले कमिटीन, जाल्यार हे 15 मडगोंयचे कशें जाले? जाल्यार हे ऑल गोवा एसोसिएशन म्हणपाचें कारण कितें? पळय केन्ना तरी कितें आसता खबर आहा, एक NGO जावं एक संस्था जावं कितें तरी रजिस्टर करता जाल्यार लोकांक, ज्या लोकांक आमी NGO एसोसिएशनान आमी तांकां हे करतले म्हणजे कमिटीक घालतले, जाल्यार तांकां सगळ्या लोकांक आपोवन एक मिटींग घेवपाचें आसता. ऑल गोवा चिकनाचे कितले तरी शॉप आसा, 700-800 सावथाकूच आसा, त्यान भायर नॉर्थाचे वेगळे आसा. अशा जाग्यार जेन्ना सगळ्या कडसून हें आसता जाल्यार सगळ्यांक मिटींग घेवपाचें. एका बुकाचेर मिटींग कोणाक कोण प्रेजेंट जाले तेंची सायन घेवपाचो आसता. अजेंडा कितें आसा तो मेन्शन करपाचो आनी अजेंडा मारपी कोण प्रेसिडेंट, कोण वायस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेझरर अशें सगळे लोकांक विचारून करपाचें आसता. आनी सगळ्यांच्या हेच्या प्रमाण एक मतान ते सगळे जावपाक जाय. पण ते सगळे करिनासतना खंय तरी आपल्याक जाय ते सगळे धरून आपल्याक जाय तशें हे करून 15 लोकांचे कितें तरी 15 लोकांचे सगळे हे घालून अशें एसोसिएशन केलें. ते जेन्ना आमचे कडेन येयले आमकां सांगपाक की तुजी NGO तुवें कशी रजिस्टर, आमी तांकां म्हायती दिली. हांवें सांगलें सगळ्यान पयलीं एक काम करा, तुमी RTI काडा, पेपर घ्या, कितें तेंच्यांनी मेन्शन केलां तें सांगता. 4,500 रुपया तेंच्यांनी हेतून बडयल्या की आमी मेंबरांक घेतले अशें म्हणून. जेन्ना तुमी 4,500 म्हणून जाता, तुमी ऑनलायनीचे 10,000 कशें मेन्शन केले? ते 10,000 तुम्ही मेन्शन कशें केले? आनी जबरदस्ती करून तुम्ही त्या दुकानान वयता, आमी सांगता तसोच तुवें बोर्ड लावंक जाय, आमी सांगता त्या दरा प्रमाणे तुवें विकूंक जाय, आमी सांगता थंयच तुवें हें करूंक जाय. तुका जर कितें भानगड जाली जाल्यार आमी तुका हेल्प करचें ना, तुवें पळोवचें पडटा. मागीर तुजो युनियनाचो फायदो कितें? हो जेन्ना आमी युनियन तुमी करता म्हणटा जाल्यार तुमच्या युनियनाचो फायदो कितें? हांगा जायते कडेन अशें तेंच्यांनी आमी अंडरलायन केला. तुमकां सांगता जायते कडेन तेंच्यांनी अशें दाखयलां की हांगा हेजेर दाखयला पळय आमकां 4,500. तो कमिटीचो मनीस
कसो आसूंक जाय म्हणटा तो बरो आसूंक जाय, तेजे कांयच भानगडी आसूंक जायना म्हणटा. भानगडी आसूंक जायना जाल्यार तेणी चिकन कापता जाल्यार तुमकां ते हे नाका, तरी तुमी दादागिरी करता. बोर्ड असो घालनाका, हे आमचें नांव बरें, आमी सांगता तशें बरें. हे कितें अशें एसोसिएशनाची दादागिरी आसता. दुसरी गजाल तुमी पळया, हो तेणे सीएमा वांगडा फोटो काडलो आनी सीएमा वांगडा तेणे फोटो काडलो. सीएमा वांगडा जेन्ना फोटो काडलो, सीएमाक म्हायती दिली तुवें सगळी, तुजी एक कॉपी लायली, सीएमाक सांगलें तुका जागो दिलो तुका, तुजे चिकनाचे वेस्ट आहा ते उडोवपाचो जागो आसा ना. तुम्ही चिकनाचे आज वेस्ट आहा ते जळामळा उडयता आनी तांकां सांगता ते तुमी पळोवपाचें म्हणटा. मागीर तुजो युनियन जाय कित्याक? उडोवपाक लागून खंयच तुजे कडेन तयारी ना जाल्यार तुजो युनियन जाय कित्याक? आनी इतले पयशे तुका जाय कित्याक? 4,500 तुवें हेतून बरयल्या, 10,000 तूं कित्याक घेता? कसली ही दादागिरी? हे खंयसून हाडले लोकांक तुमकां? आनी पळय कितें आसा न्ही, गांवांत जर चिकन विकता जायत न्हू, थंय लोकांक न्ही कमी दरा प्रमाणे ज्या प्रमाणे हाडले, एक 10 रुपया मेळ्ळ्या पुरो म्हणून ते चिकन खोपोंक जाय म्हणून लोक विकता ना. आमी सांगला तोच दर तुमी दवरूंक जाय. ही सगळी दादागिरी अशें आसना केन्ना, अशें केन्ना आसना. तेंचे खुबशे पॉयंट आमकां आसा ते आमकां खटकलेले आसा. त्यांच्यानी युनियन जर केला जाय, म्हणजे एसोसिएशन केला जाय, ऑल गोवाची मिटींग घे, ऑल गोवाची मिटींग घे आनी मागीर ते कर. आनी हांकां जबरदस्ती तुमकां आमच्या हितून येवचेच पडटलें अशें खंयच कायदो ना. हांव जर खंय NGO करता जाय, म्हाज्या NGOन येवपाकूच जाय असो खंयच कायदो ना. एसोसिएशन जावं युनियन जावं करता जाय जाल्यार कायदो असो ना की तुवें तेतून इनवॉल्व जावपूकच जाय. म्हाजी मर्जी, म्हाजो कचरो हांव खंय उडोवंक जाय तें उडयतलें, म्हाजी कितें तयारी आसा ती हांव करतलें. ह्या लोकांक आतां खरें म्हणलें जाल्यार थोडे लोक येवंक ना, आमचे खुबश्या लोकांक हे खटकलेले आसा आनी ताकाच लागून आमी प्रेसाक दाखोवपाक आयल्या की अशा रितीनी युनियन म्हणून करता, एसोसिएशन करता आनी सगळ्या लोकांक चिकनवाल्यांक त्रास करता. आज तुमकां खबर आहा आमच्या कचऱ्याचो कितलो व्हडलो प्रश्न आसा. कचरो आमकां खंय उडयता तेजेर आमकां हें आसता. तेंच्यांनी जर वेवस्थीत हें केल्लें म्हणजे कचरो आमी तुमकां अमके कडेन उडोवपाक दिता. चीफ मिनिस्टरान सांगूंक जाय आसलेलें. तेणें तांकां जेन्ना मेळोंक गेलो, हांगा सुभाष फळदेसाय आसा, सुभाष फळदेसान सांग्यार जागो दिता हांकां उडोवपाक. खंय उडयता ते लोक, कितें करता हे तर ती पयलीं जावपाक जाय. तेंचे हे एसोसिएशन करता जाल्यार ते सगळे कचऱ्या बिचऱ्याचे तेंचे डस्ट आहा तेजी तयारी करपाक जाय. पयलीं खंय करता उडयतलो, कोण जागो दितलो तुमकां? बेश्टेच तुमी लोकां कडसून पयशे खाता, बेश्टे कारण नासतना हो हे केल्लो आसा अशें आमकां दिसलेलें आहा. बरें, तेंचे आर्टिकल 7, तेंचोच आर्टिकल 7 सांगता की कोणाक फोर्स करप ना एसोसिएशन येवप. एसोसिएशन इज अ चॉयस. कोणाच्यान एसोसिएशन यो भितर यो ना यो सांगपाक जायना. इट इज नॉट अ लॉ. तांचो आर्टिकल सांगता. मागीर आर्टिकल 11 तेंचो सांगता की तुमी 4,500 दिवन तुमच्यांनी भितर येवंक जाता एसोसिएशनाक, पूण आमच्यांनी तुका केन्ना भायर मारपा जाता. पूण तुका कित्याक भायर मारला हे आमच्यांनी तुका सांगूंक शकना. हो कसलो कायदो? हो आर्टिकल कसलो 11 तुमचो कोणें ड्राफ्ट करून दिलो? खंयच्या कायद्या प्रमाणे आर्टिकल 11 तुमी केलो? अरे आमी 4,500 दिवन एसोसिएशना भितर सरतले आनी तुमी आमकां खंयच्या वेळा भायर मारतले आनी रिजन ना म्हणटले. हे स्कॅम तुमचे, व्हडलो स्कॅम तुमचो. नाल्यार CM नाल्यार सुभाष फळदेसाय तुमकां मेळून आसा, नाल्यार आर्टिकल तुमकां 11 कसो बरयलो? मागीर म्हणटा तुमी आर्टिकल 40 तुमी सांगता की गांवांत तुमी एक मनीस करतले, अपॉयंट करतले एसोसिएशन. कितें कितें इलिगल चलता, कितें वायट चलता आनी ताणें तर केस केली जाल्यार तुमचें दुकान 5 वर्सां पासून बंद. आनी आमचें दुकान बंद करपाक तुमी कोण? आमचे कडेन पंचायतीचे ट्रेड लायसन्स आसा, आमचे कडेन FDA लायसन्स आसा, आमचे कडेन म्युनिसिपॅलिटीचे लायसन्स आसा. जेन्ना सरकारी ओडिकार ते आमकां परमिशन येता जाल्यार तुमी आमकां बंद करपाक तुमी कोण? ही तुमची ओपन दादागिरी. ही दादागिरी गोंयांत चलची ना आनी ते गोंयकार कोण तांकां मेळूं ना हे तुमी विचार करपाची गरज आसा. आज तुमी गोंयकार जावन गोंयचे धंदे तुमी पाड घालपाक सोदता, हे तुमी विचार करपाची गरज आसा. नाल्यार आर्टिकल तुमी 7, 11 आनी 40 हेजे विचार करा. ना ते आर्टिकल तो 7 आसा पळय, तो कायद्या प्रमाणे न्ही ज्या जाग्यार एसोसिएशन रजिस्टर करता पळय थंयसरले तेंचे ते फॉर्मेट आहा, त्या फॉर्मेटा प्रमाणे तेंच्यांनी बरोवपाक जाय. आनी तो तेंच्यांनी म्हाका दिसता बरे भशेन वाचूंक ना. ना जाल्यार ते न्हू तेचे सगळे तो आर्टिकल घालचीच नासले.
तो एसोसिएशन ज्या जाग्यार रजिस्टर करता त्या फॉर्मेटा प्रमाणे तेंच्यांनी करूंक जाय, पण त्या फॉर्मेटा प्रमाणे ते लोक वागचे ना. ते लोक ही गुंडागिरी आणि दादागिरी करतले. असल्यानी हे धंद्याचेर खंय तरी यांचो सुभाष फळदेसाय जावं चीफ मिनिस्टराचो चिकन खावपाचें हे चालू करता काय कितें अशें आमकां दिसता. चिकन आतां कितें आहा, आजयेचो बटवो गेलो, आतां चिकनाचो बटवो येयलो हेंचे कडेन अशें आमकां दिसपाक लागला. आणि हो सुभाष फळदेसायचो आणि परत एकदा तुमकां सांगता, सुभाष फळदेसाय आणि हो आमचो चीफ मिनिस्टराचो हो चिकनाक आतां अशें करून हेंच्या मदीं फूट घालून कोण बरे भशेन धंदो करता जाल्यार तांकां पाड घालपाक हे सरकाराचें चल्लां. आणि हे लोक चिकन सोडून हेंच्या फाटल्यान मिटिंगी बिटिंगी येना म्हणून काय कितें हें नाटक केला काय कितें असो आमकां दुबाव मारता. अशें आमकां दुबाव मारता की हे चिकनवाले हेंच्या वांगडा येयना मिटिंगेक म्हणून खंय तरी हेंच्या भितर फूट घालपाक, हेंच्या धंद्याचे पाड घालपाक हे सुभाषान आनी ह्या आमच्या प्रमोदान नाटक केला जाल्यार आमकां अशें दिसता. आतां चिकनाची पार्टी हांकां पॉलिटिकली तेंचो फोटो घातला, तेमी फोटो पण घातला, हो डिलीट केला. हो पॉलिटिकल दिसता. कित्याक ना जाल्यार जेन्ना तांकां म्हायती मेळ्ळी आमी RTI घातल्या मू तेन्ना राती तेमी डिलीट केली तांच्या ग्रुपार. आमकां आन्सर जाय, तुमी कित्याक डिलीट केली? दॅट मिन्स पॉलिटिकल कितें तरी आहा हितून. ती कॉपी खंय ओल्ड एसोसिएशन आहे. आमचें केन्ना एसोसिएशन जावंकूच ना. हांव कितें म्हणटा एसोसिएशन करा थंय प्रॉब्लेम ना, पूण आमकां कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय आसलें. सगळे चिकनवाले आपोवपाक जाय आसलें, मिटींग घेवपाक जाय आसली. आनी जेन्ना कमिटी दिसून काडटा इलेक्शन करता, इलेक्शन निवडून कोण दिता? आमी दुकानवाल्या तेमी निवडून दिवपाक जाय आसलें. बाबा चो आमकां प्रेसिडेंट जावं, हो वायस प्रेसिडेंट. पूण हे तेंच्यांनी 15 जाणांनी आपल्या भितर हांव कितें सेटींग तें आपल्या भितर तेंच्यांनी 15 जाणांची कमिटी काडली आणि मुख्य प्रेसिडेंट वायस प्रेसिडेंट करून दिले. चिकन मेंढेस गोंयांत कितले आसा सगळे? चिकन मेंढेस गोंयांत आतां आमच्या 700 म्हणजे 600 तरी वयर आसतले. 700 मायजो आसतले. ऑल ओवर गोवा म्हणल्यार 1000 क्रॉस जातलो. तुमी 4500 कॅल्क्युलेट केल्यार हो करोड्स ऑफ रुपीज. हे करोड्स ऑफ रुपीज तुमी बँकान दवरतले, ताचो इंट्रस्ट येतलो, त्याचे पयशे तुमी कितें करतले? तितून बेनिफिट्स कितें दिवन सांगला? आमकां बेनिफीट काय एक्सप्लेन करना. कांयच ना आमकां बेनिफीट एक्सप्लेनेशन ना. हे पयलीं 10,000 तेंचे म्हजे लेगीत ऑडिओ रिकॉर्डिंग आहा तेवूय तुमकां दिता. जो शाहरुख वायस प्रेसिडेंट तो म्हणटा तुमी 20,000 तुमी 14,500 भरा, 8 दिसा भितर भरना 20,000 भरा. मागीर ते म्हयन्याक 300 रुपया सांगल्या एज अ मेंटेनन्स फीज. हे कितें चल्लां? मेंटेनन्स कोण हांव नको कसले मेंटेनन्स ते म्हजे. आतां तेमी आमकां सांगपाक लागले बाबा शॉपाचेर तर लुकसाण जालें, हो शॉपा कडेन चोरी केली, हो शॉपा कडेन कोंबड्यो मेल्यो जाल्यार तुमकां बेनिफीट मेळटले, इन्शुरन्स मेळटले. डेथ जाली जाल्यार कितें मेळटा कांय सांगू ना. ओगी पयशे भरा म्हळ्यार कितें रे? व्हडलो स्कॅम. आमी अर्दो जाणां शॉपान भाड्याक आसा, रेंट फारीक करतले, लेबराक फारीक करतले, लायटीचे बिलां, उदकाचे बिल आहा, पंचायतचे आमी ट्रेड टॅक्स फारीक करता थंय पे करपा जाय, FDI लायसन्साक पे करपा जाय. आनी हे 14,500 खंयचे. आनी आतां कितें केलां? डिलीट केल्या 4,500 भर म्हटल्या. एक पार्ट तूं तेचो मेंबर जालो, तूं मागीर ते सांगता तशें करपाचें अशें म्हणून तांचो पेपर सांगता, तेंचे एसोसिएशन सांगता. एक पार्ट तूं आमचो मेंबर जालो म्हणटो तुमी सगळे रूल्स फॉलो करपाचे. मागीर ते 10,000 मागतले. शॉपाचेर येयले ते मेंबर जावन हय, प्रत्येक जाण शॉपार येयल्ले सांगपाक गेल्ले 6 म्हयने येयल्ले रेट एक करया म्हणून. जेन्ना म्हाका तेमी ग्रुपान एड केलो, म्हाका एड केलो, हांव बसून दुसऱ्याची उलयना, म्हाका एड केल्लो. आनी जेन्ना ग्रुपान हांवें ऑडियो रिकॉर्डिंग घातलेलें, म्हाका एक्सप्लेनेशन दिवचें की गांवांत रेट एक आनी सिटी रेट एक कित्याक ती तुमी कोणा कडेन विचारला काय म्हणून. तेन्ना म्हाका तेमी ग्रुपांतलो म्हाका भायर मारलो. म्हाका तेन्ना कळ्ळें एक कितें तरी गडबड आहा म्हणून. आनी सारकें परफेक्ट 6 म्हयन्या उपरांत तेमी हे एसोसिएशन घडलां. आनी हे एसोसिएशन न्यू 2023 घडलां. तांचें आजून ऑफिस ऑपरेट जावंक ना. ऑफिसाचो एड्रेस आहा पूण ऑफिस चालू जावंक ना. अरे तुमी एसोसिएशन करता, आमकां कितें म्हायती जाय, खंय वचपाचें? पयलीं ऑफिस चालू करा, ऑफिसान बसा आनी मागीर हे करा. मेंबर्स आहे जे एसोसिएशन केला न्ही, एक चिकन ट्रेडर मेंबर्स 15 जाण मेंबर आहा. मेंबर्स हय. आहा चिकन ट्रेडरचे चिकन एसोसिएशन 15 मेंबर जाल्या. उरलेले कोण? कोण ना हे ना, हे सरकाराक जेन्ना एसोसिएशन घडोवपाचें आसता पळय तेन्ना अशें दिवचें आसता. कमिटीक मेंबर कितले आहा ते बाकीचे तेंच्यांनी दाखोवपाक जाय आशिल्ले, ते तेंच्यांनी दाखोवंक ना. सगळे अशें दिसता फ्रॉड आनी स्कॅम आनी काय ना. आमकां इतलें सांगपाचें आहा, आमकां हें एसोसिएशन नाका. आमी मान्य ना एसोसिएशनाक. तुमी 4,000 भरा, 500 सुद्दां पासो केल्यार आमकां गोंयांत एसोसिएशन नाका. आमकां बेनिफीट कितें एसोसिएशनाचो?
अरे गोंय धाकलीशी स्टेट मरे आणि धाकले स्टेटीन कितली हा, अशी ते आणि आसा तितून तो कितें सांगता तुम्ही तुमचे गाडयो घेवन बेळगांव वयचे ना चिकन हाडपाक आमी तुमकां हाडून दितली तुम्ही आनी आमचेच गाडयेन तुम्ही वचपाक जाय आमच्या गाडये शिवाय तुम्ही दुसरी गाडी धाडपाक जायना ही जाल्यार अक्षरशः दादागिरी म्हणजे थंय कितें रेड आहा तो आमकां कळटलो म्हणून काय कितें असोय दुबाव मारता तुमचीच गाडी वचोंक जाय तुमचेच हें वचोंक जाय तुमच्याच गाडयेन वचोंक जाय हें कितें दादागिरी तेमी ऑल गोवा ट्रेडर्स असोसिएशन केले एक गाडयेक 25,000 ऑल गोवा ट्रेडर्स असोसिएशन एक गाडयेक 25,000 तेमी सांगला समज मुका हो दुकानवालो आमचे कडेन चिकन घेता समज हांव गाडीवालो तेज्यान दुसरे गाडयेक चिकन घेवपाक जायना ही हीच चॉयस तो खंयच्या गाडयेर घेता तो दुसरे म्हणटा ते जरी तरी तेंच्या एसोसिएशनान भितर सरना जाल्यार ते म्हणटा चिकन सप्लाय बंद करताले अरे चिकन सप्लाय बंद करपाक तुमी कोण आमचे कडेन परमीट आसता कर्नाटक आनी गोवा परमीट आमचे कडेन ट्रेड लायसन्स आसता गाडयेचें आमचे कडेन इन्शुरन्स आसता आमचे कडेन सगळे लायसन्स आसताल्यार तुम्ही गाडी बंद करपाक तुमी कोण हे तुमचे दादागिऱ्यो आनी हाल्या म्हजी गाडी ब्रेकडावन जाली फॉर एग्जाम्पल म्हजी चिकनाची गाडी ब्रेकडावन जाली हांवें दुसरी गाडी धाडपाक जायना तीच गाडी धाडपाची आनी ताका प्रॉडक्ट दिवपाचो आतां हो समज म्हजे कडेन चिकन घेता जाल्यार तेणें म्हजे कडेन चिकन घेवपाचें दुसरे ट्रेडरा कडेन चिकन घेवप ना हें कितें व्हडलो आतां स्कॅम तो चॉयस कोणा कडेन घेता तो हांव खंयच्या शॉपासून चिकन हाडटा ते म्हजो चॉयस ही तुमची ओपन दादागिरी ही चलची ना दादागिरी तुमचो वेस्ट आता तुम्ही सद्या खंय उडयता तुमी वेस्ट तुमचो कितें करता सद्याक आमचो वेस्ट हांव प्रत्येक जाणाचो लोक आमचो वेस्ट आमी कितें करता आमी पिगरीन घालता थोडे जाण पिगरीन घालता थोडे जाण आपल्या तो खूब जागो आहा थोड्या जाणांनी जागो घेतला खूब जागो ते कंपोस्ट करता मजले आमी कंपोस्टूय करता आनी आमी पिगरीनूय उडयता आमचे कडेन प्रूफूय आहा आमी हांगातूय उडयना सो ते म्हणटा ते सांगताले आमकां की सीएमान जागो दिता म्हटला जाल्यार सीएमान हो स्टेटमेंट कित्याक करूंक ना पयलीं दिता म्हटला सीएमाक करंट इश्यूज करंट गार्बेजो इश्यू तो सॉल्व जायना करंट गार्बेजो इश्यू आसा सोसरो लॉंग पेंडींग इश्यू तो सॉल्व जायना ताचो प्लांट जायना आनी गोंयांत कितले प्लांट घालतलो तेवूय सांगचे आमकां ते लोक आपले आपले वेस्ट खंय तरी दवरतात हेका लागून अजून तरी घाण मेळोंक ना आमकां बरोबर न्ही करतात ते लोक पण तुम्ही जर खंय तरी जागो दिता जाय जाल्यार वेल एंड गूड आमी कितले फावटी गव्हर्मेंटाक सजेशन धाडलेले पण गव्हर्मेंट ते सजेशन एक्सेप्टच करिना अरे कितल्यो खाणी आसा ज्या जाग्यार उदक भरता आनी उदक भरून लोक मरता वयल्यान जनावरां पडून मरता त्या जाग्याचेर तुमी अशें चिकन घालून माती घालून चिकन अशें तेंचो वेस्ट घालून माती घालून तेजेर झाडां बिडां लाया न्हू तशें कितें करा न्ही पुणा येदे व्हडलें गार्डन केलां त्या असल्या कचऱ्याच्या हेजे वरसून तुमकां तें करूंक कळना तुमकां सजेशन दिल्लें सुद्दां नाका हे सरकार म्हणजे फक्त स्कॅम करपाक येतो ना आनी तितून सुभाष फळदेसाय पडला म्हणजे खंय तरी नाटक आनी उदक खंय तरी मुरता अशें आमकां दुबाव मारता